मागता सगळ्या लोकां लागीं उज्याचेर आशिर्वाद घालूंक वेचे. Stage. भावा भयणींनो, आतां आमी पयल्या भागान उजवाडाच्या सेवा धर्मान भितर सोदता. हो भाग 3 भागांनी वांटलेलो आसा. उज्याचेर आशिर्वाद, पास्काचे वातीचेर आशिर्वाद, पास्काची परगोटणी. पातकाक लागून मुनिस्कूळ काळोखान बुडलेले, पूण जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं संवसाराचेर देवाचो उजवाड फाकलो. हो उजवाडाचो गूट समारंभूक आतां याज्ञीक उज्याचेर आशिर्वाद घालतलो. याज्ञीक ही रीत चलयतना आमचे दर एक जिविताचे पावल उजवाडाचे जावंक आमचे जिवीत उजवाडान बोर म्हूण मागुया. भोव प्रितीच्या बाबा भयणीनो, हे भोव पवित्र रातीक जेजू क्रिस्त आमचो समी मरण नातावन जिविताक उतरलो. देखून पवित्र सभा आख्खे पृथ्वीर शिपडलेल्या आपल्या भुरग्यांक जागी रावंक आनी मागणे करूंक आयज आपयता. हे परी ताचे उतर आयकून आनी ताचे गूट समोरमून सोमया जेजूच्या पास्काचो आमी उगडास केल्यार ताच्या मरणाच्या जोयतान आमकां वांटो मेळटलो आनी ताच्या सांगाता देवा सवे आमी जिवंक पावतले. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, तुज्या पुता वरवीं तुज्या पोरजोडाचो उजो भावार्थ्यांक तुवें दिलाय. हो नवो उजो पवित्र कर आनी हे पास्काचे परबे वरवीं आमच्या काळजांनी स्वर्गाचे ओत्रेक पेटय आनी निर्मळ मनाचे आमकां करून सासणाच्या पोरजोडाचे परबेक आमकां पावय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. क्रिस्त आयज आनी काल, ओरोम आनी शेवट, अल्फा आनी ओमेगा, सर्व काळ आनी शेकडे ताचेच, ताकाच मोहिमा आनी राज पदवी सासणाच्या सासणांक. आमेन. आपल्या
पवित्र आनी मोहिमेवंत गायां वरवीं क्रिस सोमी आमकां राखू आनी सांबाळू आमेन. आता मिरवणूक सुरू जातो. नीक या हो क्रिस्ताचो उजवाड म्हूण उद्गारतलो आनी आमी सगळीं जबाब दितल्या देवाचे व्हड उपकार. जेन्ना दुसरे पावटी हो क्रिस्ताचो उजवाड म्हूण उद्गारतलो तेन्ना आमी देवाचे व्हड उपकार म्हूण जबाब दितल्या. ह्या वेळार आमी आमच्या हातांत आसलेल्यो वाती पास्काचे वातीच्या उज्यान पेटयतल्या. आनी मिरवणूक फुडें चलतली. यादनीक तिसरे पावटी उद्गारतलो हो क्रिस्ताचो उजवाड. आमी देवाचे व्हड उपकार म्हूण जबाब दितूस देव मंदिराचे दिवे पेटयतल्या. यादनीक पास्काची वात व्हरून तयार केलोल्या स्नानाचेर दवरतलो आनी पास्काची वात दुपायतलो. उजवाड मोहिमेन जिवन जाल्ल्या क्रिस्ताचो धांवडावन काडूंक आमच्या काळजा मोदीचो. क्रिस्ताचो उजवाड देवाचे व्हड उपकार. O Cristațo usvar, देवाचे व्हड उपकार.
क्रिस्ताचो उस्वार देवाचे व्हड उपकार जेजूच्या पुनर्जवणपणा वरवीं काळोख नोपयस जालो आनी उजवाड सगल्याक फाकलो. ह्या वरवीं आख्ख्या मनीसकुळाक आयकल्ली कुशालकाय परगटली आनी आयकतल्यांव आनी कोण परी आयचे रातीन सोडवणेच्या इतिहासान मुखेल भाग आसात ते आमकां दिश्टी पडटले. पास्काचे वातीची वाखाणणी करून आमकां खरो उजवाड दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आपल्या पास्काचे परगोटणी फावो ते परी परगोटचे खातीर सर्वेस्पोर आमकां सगल्यांक आपल्या उजवाडान भरूंक बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. Santo Sporițaia, Surghicea soclea tolparado. Santo Sporițaia, Deva ceaci portviano. Anitlia vortea, raza cea soita catir, sordvornecii Vasoja, ani sasnih razače mojme, prokasu ake pritveco kalo, poj salamurn por solum, somsarui anon boricao. Anon boricatu, povico pe amce Itlia por sola ne toilole ani alloca chaha vortlia taliani empovit mondir caso Isona shilya deva sorbot vedara baba Anita cea ecleaz, sonit puta, am cea somia Jesu Christa, calza mona ce socle bukti, doshen starlia ce socle shokti, ami vakanu, ani kitu favo, o kai donitizo, ani ham cea faiteațo. Darne am ce cadir, sasna cea baba, adava ce rin faricele, ani purvile patok, mogan vicrai lolea, aplea roctan tuvun carle. Coromendro marun, dacia roctan, bavartia cintana povitsata, tizai ci pasca ci poro. Adimaga, amcea purvosan, Israela cea putatua, Egiptant libair cadu, Pain bizoina stana tam de atorian
कशी केली ती राहती एका कांब्याच्या उसवाडान पातकाचो काळोख दिसपोटायलो ती राहतीच आखे पृथ्वीच्या क्रिस्ती बावार्थ्यान संसाराच्या कोटेपणांतली सुटका दिवून पातक्याच्या काळोखांतली भायर काडटात नव्यान कुरपेन भरून नेटोयतात आनी सोमेस्तां बरोबर देवाचे पवित्रतायेन वांटो दितात ती राहती ओर्नाच्यो सांकली तोडून जोयतीवोन जावून क्रिस बोर्डांतलो उठलो ती राहती कितली विचित्र आमचे ताई दोया माया तुजी कितलो उचारा बायलो ओप्रिमीत माये मोग तुजो सोडोचे खातीर गुलामा पोरातीन केलोय तुज्या पुता तू भावीन गोरचेचे क्रिस्ताच्या मोना नासाला ते पातो कादावाचे इतलो उत्तो इतलो वर्तो सोड वोंडार फावोसारो कितलो बागी ओप्रातो ही रातीची पवित्रताय गोटेपणान पयस कोता ओप्राचो ग्लेदुवून काडटा पातक्यांक पोतून नेंटी कोता दुखेसाल्यांक बुजवण दिता वेगळी आसत्या स्वर्गाक पृथ्वे एकामेकाक लागीं हाडटा देवा आनी मनशा मदें सोपुर्णायेन एक फोड जोडटा ती बागी राहती या पासोत्र पवित्र बापा हे रातीच्या देण्या खातीर आमी कोरतां ती सांजेच्या वाकाणेची बेटोनी तूं मोय पासान मानून घे मोवा मुसाच्या वावरान घडलोली तुज्या मुण्याऱ्याच्या हातांतल्यान ओंपलोली तुजे पवित्र सोबेन दोबाच्या मोर पिली ही पासकाची वाट तूं स्वीकार कर दुरांतां सोर्वेस्पोरा प्रातिथां आयचे राती उबोन गेल्लो काळो येना जावूंक परतो ही आमची पासकाची वाट तुज्या नांवाक ओंपलोली स्तुती गितां कितिल्ली निरंतोरी पेटलोली आमचे मोदें आसुदी सोर्गा दिव्या सांगाती तांबो नासतना पोरजोळून ती तुका मानता तसली जावं दिवोमनी पोरमोळी सकाळच्या सुर्याक लेगून मेळून दी तिचो उस्वाळ हांव पोरकोण कोता तो सुर्या ओस्तोम नाशिल्लो सुर्या मेल्ल्या मोदलो उठलोलो क्रिस्त तुजो तो मनशा कुळाक प्रकाशान पोता आनी निते काळी राचोलयता
सासनाच्या सासना आतां आमी दुसऱ्या भागांत भितर सरतल्या सोबदाचो सेवादूर. बाबा भयणीनू, आतां आमी सोबदाच्या सेवा धर्मान भितर सरता. पास्काची रात आमच्या भावार्थाची बुनयाद, सुरवात आनी तेंगशी. ह्या गुटाचो ओरोम संवसाराच्या ओरोंबाक जालो आनी ह्या वरवीं आमचे सोडवणेचो इतिहास देवान आपल्या मुणयाऱ्या प्रवाद्या फुडाऱ्या आनी शेवटाक आपल्या पुता वरवीं शार्ती पावयलो. तर आमचे पासत केल्ल्या उपकारा खातीर देवाक वाखाणुया आनी चितान ताचें उतर आयकून देवाक आमचो जबाब दिवया. भोव मोगाच्या बाबा भयणीनो, दोबाचीक जागरण आमी सुरू केल्या. आतां शांत काळजान देवाचें उतर आयकून पोरवीच्या काळार देवान आपली पोटजेक कशी सोडयली आनी आतांच्या काळार आपल्या पुताक सोडवणदार जावच्याक पाठयलो तें नियाळटून आमचो देव हे पास्काचे सोडवणीचें काम तारुणाचे सपूर्णायक पाव म्हूण मागुया. सगल्यांनी आपल्यो वात्यो पालून बसून बरे तरेन शांतीतायेन देवाचें उतर आयकुचें. आयच्या पयल्या वाचप आमकां संवसाराचे रचनेची खबर सांगता. देव आपले रचलोले रचनेक पळोवन खुशाल जाता आनी मनशाच्या हातांत रचना घालून मनशाक खुशाल करता. हे देवाचें उतर भोक्तीपणी आयकून देवाचें बरेपण नियाळुया. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. ओरोबाक देवान स्वर्ग आनी प्रितूम रचली, पूण प्रितुमेक आकार नाशिल्लो. सोमदीर काळोखांत बुडलोलो आनी देवाचो आत्मो उदका वयर चोपोय मारतालो. देवान म्हळें, उजवाड जावं, आनी उजवाड जालो. हो उजवाड बरो म्हूण देवान पळयलो आनी ताणें काळोखांत तावन उजवाड कुशीन काडलो. उजवाडाक दीस म्हूण आनी काळोखाक रात म्हूण देवान नांव दिलें. सांज आनी तसोच सकाळ जाली हो पयलो दीस. देवान म्हळें, उदकाचे 2 वांटे करूंक तांचे मदें मळब जावं, आनी तशेंच जालें. देवान मळब केलें आनी मळबा सकयलें आनी मळबा वयलें उदक वांटलें. मळबाक अंतराळ म्हूण देवान नांव दिलें. सांज आनी सकाळ जाली हो दुसरो दीस. देवान म्हळें, अंतराळा कायली उदकां एके सुवातेर सोमा जावं आनी सुकी जमीन दिश्टी पडूं, आनी तशेंच जालें. सुके जमनीक पृथ्वी आनी जमा जाल्ल्या उदकाक सोमदीर म्हूण देवान नांव दिलें. हें सगलें देवाक बरें दिसलें. देवान म्हणलें, जमनीर वनस्पती उत्पन्न जावं, बियां दितीं झाडां आनी फळांनी बी आसलोलीं रूख जमनीर उत्पन्न जावं, आनी तशेंच जालें. जमनीर वनस्पती उत्पन्न केली. जिन्सा बासाची बियां दितीं झाडां जालीं, आनी तशेंच जिन्सा बासाचे बी आसलोले फळां दिते रूख जाले. हें सगलें देवाक बरें दिसलें. सांज आनी तशेंच सकाळ जाली हो तिसरो दीस. देवान म्हळें, दिसा आनी राती मदें
अंतर घालूंक अंतरोळार उजवाडाच्यो दिवट्यो जावं आनी त्यो दिवट्यो काळ दीस आनी वर्सां दाखोवंक उपकारूं प्रितूम उजवाडावंक अंतरोळार उजवाडाच्यो दिवट्यो आसूं आनी तशेंच जालें देवान 2 हेरां परस व्हडल्यो दिवट्यो केल्यो व्हडली दिवटी दीस चलोवंक आनी ल्हान दिवटी रात चलोवंक आनी नोखेत्रां प्रितुमेर उजवाड घालूंक दीस आनी रात चलोवंक आनी उजवाडा आनी काळोखा मदें अंतर आसूंक देवान तांकां अंतरोळार घाल्यो हें सगलें देवाक बरें दिसलें सांज आनी तशेंच सकाळ जाली हो 4थो दीस देवान म्हणलें उदकां जिव्या प्राण्यांनी बरो आनी अंतरोळार प्रितुमे वयर सुकणीं उडूं आनी तशेंच जालें देवान समुद्रांतले वरिश्ट राकोस रचले आनी उदकांनी भोंवते जिन्साचे प्राणी आनी अशे तरेचे पाकट्याचे प्राणी हें सगलें देवाक बरें दिसलें देवान आशिर्वाद घालून म्हणलें चोडात आनी वाडात आनी समुद्राचीं उदकां बोरात आनी प्रितुमेर सुकण्याची संख्या वाडोवन वचूं सांज आनी तशेंच सकाळ जाली हो 5वो दीस देवान म्हणलें सगल्या जिन्साचे प्राणी जमनीर उत्पन्न जावं पोसपाच्यो मोनजाती जिवाणी आनी तरेची रानवट जनावरां आनी तशेंच जालें देवान दर एका जिन्साचें रानवट जनावर पोसपाची मोनजात आनी जमनी वयली जिवाणी केली हें सगलें देवाक बरें दिसलें देवान म्हणलें आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी समुद्रांतल्या मासल्यांचेर अंतरोळावेल्या सुकण्याचेर पोसपाचे मोनजातीचेर सगल्या रानवट जनावरांचेर आनी प्रितुमेर सोरपटून भोंवतल्या जिवाण्याचेर तो दोनीपण चलोवं देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो दादलो आनी बायल ताका रचली आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें चोडात आनी वाडात प्रितूम बुरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात समुद्रांतल्या मासल्यांचेर अंतरोळावेल्या सुकण्यांचेर आनी प्रितुमेर जियेतल्या मोनजातींचेर तुमचें दोनीपण चलोयात देवान तुमच्या जेवणा पसोनाक हें देवान म्हणलें आखे प्रितुमेचेर बी आसती झाडां आनी बी आसलोले फळां दिते रूख हें सगलें तुमच्या जेवणा पसोनाक हांव दितां आनी सगल्या रानवट जनावरांक अंतरोळावेल्या सुकण्याक आनी जमनीवेल्या सोरपटून भोंवत्या जिवाण्याक हांव सगली वनस्पती खावंक दितां आनी तशेंच जालें आपणें केल्लें तें सगलें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगलें बरें आसलें सांज आनी सकाळ जाली हो 6वो दीस हे पोरी अंतराळ आनी पृथ्वी आनी ताचेर मांडलेल्यो सगल्यो वस्तू तयार जाल्यो आपूण करतालो तें काम देवान 7व्या दिसा सोंपयलें सगलें काम सोंपयल्या उपरांत 7व्या दिसा देवान विसो घेतलो सर्वेस्पराचें उतर
Tuzo swasod sorves pora anni prittu mecero novengo Ot mia mocha sorves pora cistuticor sorves pora mocha deva kiet lo tu vordo desfundani muy ben por lolo usvar procas facuidolo Pritum tu ventici munia di certarai lei Sasna cha sasnak ti tir got kenai Noirea ce avorun di capangrung dile Udca tenna porvota voir zottali Vola falchiani tu zori futo show cordai Dongra motlantio favun eta Tance tengek mol paveli soni Aple conter cordat Rucacia candiacer bosun Kil pelta Ducani vasata dongra cer pauscaldai Duca molba cia denian zominda doshizata Corva poșac tu pansmetonut pon cordai Animun shabu mitlo Aplo grascar ce catir Tacea cor sanctu zada varoidai Popole doria kitlo lambrun Tantut virtat ishpa paili jivani Vodle takte prani Od mea mocha Sorves poraci studicor
प्रार्थूया. सर्पविदार आणि सासण्याच्या देवा, तुझ्या कोरण्याच्या मांडावळीन तूं सदांच अजापवंत. औरंगाबाद तुवें संवसार रचलोय, पूण काळखाच्या शेवटाक त्याहून अदीक उत्तम क्रिस्त आमची पासकाची बोली जालो. हें सोत तुवें सोडयलें तें सजमून म्हूण मागता. तूं जेताय आनी रासभर चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सगळीं बसूया. देव आपले इस्रायल पोरचेक ओचोर्या करून इजिप्तकाराच्या गुलामपणांतली सोडयता. पांय भिजोय नासतना तांबड्या दर्यांतल्यान पोलतोड मारून तांकां सोडयता. आदल्या करारांतली ही भोव म्हत्वाची घडणी ह्या वाचपान आमकां आयकूंक मेळटा. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सोर्वेस्पोरान मोइसेसाक म्हणलें, तूं कित्याक म्हूण म्हाका उलो मारताय? इस्रायलाच्या पुतांदुवांक फुडली वाट दोरात म्हूण सांग. तुजी बोडी उबार, दोर्यार तुजो हात पाटलाय आनी तो दोशी कोर. आनी अशें इस्रायलाच्यो पूत धुवो पांय भिजोय नासतना दोर्यांतल्यान पोलतोडी वेतल्यो. हांव म्हजे वाटेन इजिप्तकाराची काळजां दारून करतलो आनी ते तुमचे फाटीक लागतले. आनी फारोवाचेर आनी ताच्या लश्करांचेर जोयत व्हरून आनी तांच्या रणगाड्यांचे आनी घोडेस्वारांचे निसंटन करून हांव म्हाका मोहिमा जोडून घेतलो. आनी फारोवाचेर आनी ताच्या रणगाड्यांचेर आनी झुजाऱ्यांचेर हांवें जोयत व्हरतोच हांव खरेंच सोरेस्पोर म्हूण इजिप्तकारां मानून घेतलीं. इस्रायेलाच्या लश्करा फुडें चलतालो तो सोर्वेस्पोराचो दूत तांचे फाटल्यान येवन रावलो. आनी तेच भाशेन खुपाचो खांबो फुड्यान आसलो तो तांचे फाटल्यान येवन रावलो. हे पोरी तो इजिप्तकारांच्या आनी इस्रायलाच्या फौजे मैदाना मदें रावलो. कालोख जातोच त्या कुपान रातीक उजवाड दिलो. आनी अशें सगली रात दोनूय फौजे मांडा मदें कसलीच लढाय जाली ना. मोइसेसान आपलो हात दोर्याचेर पाटलायलो आनी सोर्वेस्पोरान रातभर उदेतीक तावन एक कडक वादळ धाडून दोर्या सुकयलो आनी उदकांत दोशी जालीं. तेन्ना इस्रायलाच्यो पूत धुवो सुके जमनी वेल्यान दोर्यांत भितर सरल्यो आनी उदकांची दुर्गां जावन तीं तांच्या दाव्यान आनी उजव्यान रावलीं. इजिप्तकार तांचे फाटीक लागले. फारोवाचे सगळे घोडे, ताचे रणगाडे आनी ताचे घोडेस्वार तांचे फाटल्यान दोर्यांत भितर सरले. फाटल्या पारार उज्याच्या कुपाच्या खांब्यार तावन सोर्वेस्पोरान इजिप्तकारांचे फौजे मांडार बारीक नदर मारली आनी तांचे फौजेची दुस्पोट केली. तांच्या रणगाड्यांची चाकां चलोना जालीं. हे पोरी फुडें तांच मारूंक कठीण जातालें. त्या पासत इजिप्तकारांनी म्हणलें, इस्रायलाच्या फुड्यांतले आमी पळोवन वचुया. सोर्वेस्पोर इजिप्तकारां विरुद्ध तांचे वाटेन झुजता. सोर्वेस्पोरान मोइसेसाक म्हणलें, तुजो हात दोर्यार पाटलाय आनी इजिप्तकारांचेर तांच्या रणगाड्यांचेर
आनी तांच्या घोडेस्वारांचेर उदकां शेवटून पडून दी. मोइसेसान आपलो हात दोर्याचेर उबारून पाटलायलो आनी फाटें फुट्टाना दोर्या आपल्या सोद्यांच्या जाग्यार परतलो. पोलून वेताले ते इजिप्तकार सारके उदकांत रिगले आनी सोर्वेस्पोरान तांकां दोर्या मोदेंच भोंगोवन उडयले. उदकां नव्यान एकठांय जावन इस्रायला फाटल्यान भितर सरलोल्या फारोवाच्या रणगाड्यांक, घोडेस्वारांक आनी आख्खे फौजेक बुडयली. एकलो पर्यान वाटवलो ना. पूण इस्रायलाच्यो पूत धुवो पांय भिजय नासतना दोर्यांतल्यान पलतोडी गेल्यो. तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक दुर्गां वरी उदकां रावलीं उबीं. त्या दिसा सोर्वेस्पोरान इजिप्तकारांच्या हातांतलो इस्रायलाक वाटायलो आनी इस्रायलान दोर्याचे देगेर इजिप्तकारांची मोडीं पोलेलीं. हे पोरी इस्रायलान इजिप्तकारांचेर आड सोर्वेस्पोरान केल्लें व्हडलें कर्तुत्व देखलें आनी पोरजेन सोर्वेस्पोराचें भें दवरलें आनी ताच्या सेवका मोइसेसाचेर तांणी विस्वास ठेवलो. ते समोय मोइसेसान आनी इस्रायलाच्या पुता धुवांनी हें गायोन गायलें. सोर्वेस्पोराचें उतर.
दोरयांनी बांदलोल्या मंदिरात थंय सर्वेस्परा तुजे पोरजेक तूं व्हरतलोय तुज्या खाशा दोंगरार तांकां पावोन रे गोयतलोय सर्वेस्पर राजवट चलयतलो सासनाच्या सासना हांव सर्वेस्पराची कीर्ती गायता तो मोहिमेन भरला. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, तुजी आगली विजमिता आमच्याय काळार आमच्या दोळ्या मुखार पोरजोळटात. तुज्या उजव्या हाताच्या बोळान एके पोरजेक पिडापीड दितोल्या फारावाच्या हातांतली तुवें सोडयली. तेंच ओज्या पातां नव्या जल्माच्या उदकान सगळ्या पोरजांक सोडवून दिवंक तूं करताय. तर आख्खे पृथ्वीच्या सगळ्या मनशांक बावार्थान आब्रामाची भुरगीं जावंक आनी इस्रायल पोरजेची व्हडवीक जोडूंक फावो कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. इस्रायल बसूया. पोरजा आपले वायट वागणुकेंतल्यान आनी कोतुत्वांनी देवाचे पवित्र नांव बोस्तायता. सर्वेस्पर देव आपल्या नांवाची पवित्राय फाकोयतलो आनी पोरजेक नितोल करतलो आनी एक नवें काळीज दिवन तांचे भितर आपलो आत्मो घालतलो आनी तांकां आपली करतलो आनी आपूण तांचो देव जातलो म्हूण भासायता. एजिकियल प्रवाद्या उद्देशी फावो केल्लो हो बोरवाशाचो संदेश ह्या वाचपांत आमी आयकुया. इजकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पर मुजे कोडे असो उलयलो. मनशाच्या पुता इस्रायलाची भुरगीं आपल्याच काशा देसान जियेतालीं, पूण आपले वागणुकेन आनी कुटुंबांनी तांणी तो बोस्तायलो. तेन्ना हांवें तांचेर म्हजो राग काडलो, कित्याक तांणी आपल्या देसांत रगत वारयलें आनी कुड्ड्यान देवांक घेवन तो बोस्तायलो. हांवें तांकां राष्ट्रां मदें शिंपडायलीं आनी पोरक्या राष्ट्रां मदें तांकां दुस्पटायलीं. तांचे वागणुकेक आनी कुटुंबाक फावो आसलोलें तशें हांवें तांचेर फर्मोण मारलें. तीं गेलीं त्या राष्ट्रां मदें तांणी म्हजें पवित्र नांव बोस्तायलें. ह्या पासत तांचे विशीं लोक आतां म्हणटात, ही सर्वेस्पराची पोरजा. आपल्या गांवांतली तांणी तांकां परक्या देसान धाडल्यांत. पूण जें म्हजें नांव आपूण गेलीं त्या राष्ट्रां मदें इस्रायलाच्या घराण्यांत बोस्तायलां, त्या म्हज्या पवित्र नांवाचें म्हाका पडलां. तर आतां इस्रायलाच्या घराण्यांक सांग. सर्वेस्पर अशें सांगता, इस्रायलाच्या घराण्या, हे हांव तुमचे पासत न्हय, बगर तुमी गेल्यात त्या राष्ट्रां मदें तुमी बोस्तायलां, त्या म्हज्या पवित्र नांवा पासत करता. राष्ट्रां मदें तुमी बोस्तायलोल्या म्हज्या
त्या नांवाची पवित्रताय हांव पाकोवंक वेतां. तुमचे विशीं तांच्या दोळ्यां मुखार हांव म्हजी पवित्रताय फांकयतलो. तेन्ना हांव सर्वेस्पोर म्हूण ती ओळखूंक पावतलीं. अशें उलयता तो सर्वेस्पोर. तेन्ना राष्ट्रां मदलीं हांव तुमकां काडटलो आनी सगळ्या देशांतलीं एकठांय करून तुमच्या काच्या देशांत हांव तुमकां हाडटलो. नितळ उदक तुमचेर ओतून हांव तुमकां शोध करतलो. सगळ्या तुमच्या मेलेपणांतलीं हांव तुमकां नितळ करतलो. कुड्ड्या देवांक बोजून तुमी बसतल्यांत, पूण हांव तुमकां नितळ करूंक वेतां. एक नवें कालीस आनी एक नवो आत्मो हांव तुमकां दितलो. तुमच्या फातरांचें कालीज काडून मासाचें कालीस हांव तुमकां दितलो. म्हजो आत्मो तुमचे भितर हांव घालतलो आनी म्हजे कायदे आनी म्हजी समोर तुमी पालोशी करतलो. तुमच्या पुर्वजांक हांवें दिल्ल्या देशांत तुमी तिकान करतल्यात. तुमी जातल्यात म्हजी पोजां आनी हांव तुमचो देव. सर्वेस्पराचें उतर. आयकोल्या देवाचे उतराक आमचो जबाब जातलो. देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. केन्ना ताचें दर्शन घेवंक म्हाका वचूंक मेळटलें. देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. आनंद बरीत जात्रेकार
वेळार तूं या. सर्वेस्परा देवा, दोनाय कोराराच्या पुस्तका वरवीं हो पास्काचो गूढ समारंभ तूं आमकां शिकयताय. तुजे कोणवाडेची आमकां पूर्ण वळख दी आनी पुरी आतां आमकां फावो करताय ती देणी घेवन फुडाराक आमकां तयार करून दवरलाय. ती देणी आमकां फावो करतलोय म्हूण तीर बोरवाशान जिवंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. भावा भयणीनू, आतां आदल्या करारांतली वाचपां सोंपली आनी आतां नव्या करारांत आमी भितर सोदता. आतां आमी वेदी वेल्यो वाती पेटयतल्या. जेजून आपल्या पुनर्जिवनपणा वरवीं आमकां नव्या जिविताचो व्हड बोरवोसो फावो केलो. ह्याच बोरवाशान आनी कुशालकायेन बरोवन आतां आमी मोहिमा देवाक उस सर्गी गायतल्या आनी इगोर्जेच्यो गांठ्यो वाजयतल्या. तशेंच जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचो देखावय पळयतल्या. Gloria in excelsis Deo. सगळी आम्ही तुझी स्तुती करता. आम्ही तुका नमस्कार
मागणे ऐकून घे. सगळी आमची काकलूक कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे मोहिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो सुखी एकलोच तो प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवा, मोहिमेन पुनर्जीवन जाल्ल्या सोम्या जेजूचो प्रकाश हे भोव पवित्र रातीचेर तूं फांकयताय. तुजे पवित्र सभेन आमकां तुजे भुरगीं करता तो तुजो आत्मो जागोय. अशें कुडीन आनी आत्म्यान नवीन जावन निर्मोळ काळजान तुजी चाकरी करूंक आमी पावूं. आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. सगळीं बसूया. आमचे जिवीत सारकें नवें जावच्याक आमकां सगल्यांक पवित्र स्नानाच्या समयार जेजू क्रिस्तान बुडोवन काडल्यांत. पातकाच्या गुलामपणांतली आमकां सुटका मेळचे खातीर आमचे आदले पोरणे सोयम खुर्सार मारला आनी आमकां सोम्याच्या पुनर्जीवनपणाची भागीदारां केल्यांत. हे सोद भाग्यवंत पावलू रोमकारांक बरोवन परगट कोत्ता. आयच्या माथेवान बरयलोल्या शिव वर्तमानान जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची खबर दिता. हुस्के कोतीन आनी दुकान बरोवन समाधीशी आयलोल्या वस्तुऱ्यांक पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची भेट पयली जाता आनी जेजू जिवो जाला आनी आमचे मोदें आसा म्हूण ह्यो वस्तुऱ्यो शिसांक कळयतात. आमकांय सोम्याच्या पुनर्जीवनपणाची परगटणारा जावंक मिसांव आसा. देखून जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची बरी खबर चितान आयकुया. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणानो, आमकां सगल्यांक पवित्र स्नानाच्या समयार जेजू क्रिस्तान बुडोवन काडल्यांत. म्हणगे ताच्या मरणांत आमकां बुडयल्यांत हें तुमी नकलोत. म्हणटच पवित्र स्नान वरवीं ताच्या वांगडा आमकां फोंडांत पुरलीं. ताच्या वांगडा आमी मरून गेल्या. कित्या पासत जसो बापाचे मोहिमेन क्रिस्ताक मरणांतलो नव्यान जिवन केलो तशें आमचेंय जिवीत सारकें नवें जावच्याक. जेजू आनी आमी मरणाक एक जाल्या जाल्यार पुनर्जीवनपणांतूय तो आनी आमी एक जातल्या. हे पातकी कुडीचो भस्म करचे खातीर आनी पातकाच्या गुलामपणांतली आमकां सुटका मेळचे खातीर आमचे आदले पोरणे सोयम खुर्सार मारलां. हें आमी बरेंच समजून घेवंक जाय. कोण एकलो मनीस मरता तेन्ना तो पातकांतलो सुटलो, पूण जेजू बरोबर आमी मेल्या जाल्यार ताचे बरोबर आमी नव्यान जिवन जातल्या म्हूण आमी सोतमानता. कित्याक मरणांतलो पुनर्जीवन जाल्लो म्हणटच तो आनीक कधीच मरचो ना म्हूण आमी जाणाव. मरणाक ताचेर आनीक कसलीच पदवी ना. तो मेलो तेन्ना तो पातका खातीर एके पावटीन सारकोच मेलो आनी ताचें जिवीत आतां सगळेंच देवा खातीर. तर तुमचेय विशीं अशें समजात की तुमी पातकाक मेल्यात आनी जेजू क्रिस्ता सोवें देवा खातीरूच जियेतात. सर्वेस्पराचें उतर. Alleluia,
Alleluia. 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 Sorves porak din vasat, tokit loboro, taco mai mog mid meranas lolo. Israelacia puta duani munce, taco mai mog mid meranas lolo. Alleluia. 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 Sorves poracia uzviahatan zoid vele. Sorves poracia uzviahatan kili vorete kortudva. Hau morțona, hau život zastolo, ani sorves poraci kortudva vorenitolo. Sofa turbat piani सोडून दिलो, तोच जालो कोण शासून तेचो फातोर. हे सोर्वेस पोरानूच घडून हाडला, ते पळवून आमी तोंडाक जाल्या. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आणि तुमचे आत्म्या सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. सोनवार सोरल्या उपरांत सचोळ्याचो पयलो दीस उजवाडशे सुमाराक मारिया मागदलेन आनी दुसरी मारिया फोंडाक भेट करूंक गेल्यो आनी ओवचितूच मोठी एक भुंयकांप जाली. सर्वेस्पराचो दूत स्वर्गावेलो देंवलो आनी फातोर दुखलून उडोवन आपूण तिचेर बसलो. ताचें रूप जोगलावण्या भाशेन आनी ताचें आंगलें हिमापोरी धवें फूल आसलें. ताका पळोवन राखणदार भिरांतीन तोरतोरतले आनी मेल्ले कशे जाले. पूण देवदूतान उलोवन त्या ओस्त्र्यांक म्हळें, तुमी भियोवची गरज ना. कुर्सार खिळायल्या जेजूक तुमी सोदतात म्हूण हांव जाणो. तो हांगासर ना, कित्याक ताणेंच सांगलोले प्रमाणे तो पुनर्जिवंत जाला. ताका दवरलेलो ती स्वात येवन पळयात आनी वेगीं वचून ताच्या शिसांक अशें सांगात. तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जालो आनी आतां तुमचे फुडें गालिलियाक वता. थंय तुमी ताका पळयतल्यात. हांवें तुमकां सांगचें आसलें तें हेंच.
त्यो वस्त्र्यो भियोन भियोन आनी व्हडा कुशालकायेन उगोत मोडी नासतना सोमादी सोरशिलो कोट सोरून दामी दामी तांच्या शिसांक कोळीत करूंक गेल्यो आनी ओचितूच जेजू तांकां मेळूंक आयलो. ताणें म्हळें, नोमान तुमकां. आनी तांणी लागीं सरून आनी ताचे मुखार सोर पटून ताचे पांय दवरले. तेन्ना जेजून तांकां म्हळें, भियो नाकात. वचून म्हज्या भावाक गालिलियाक वचात म्हूण सांगात. थंय ते म्हाका तेंकतले. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या आपुरबायच्या बाबा भयणीनो, एक जुंव आसलो. ते वॉज एन आयलंड. आनी ह्या जुंयार खंय एक ल्हान गांव आसलो. आनी ह्या ल्हान गांवान ह्या जुंयार एक लायट हावज. हो लायट हावज आदीं भिजली नासली म्हणटकूच उज्यान खंय हाचो उजवाड जीं तारवां, जीं भाव भयण आपल्या मासळी मारूंक तारूंक घेवन दोरयान वेतालीं ह्या समुद्रान, तांकां परती येवंक काडकांत हो एक लायट किपर, हावज किपर ह्या वयर लायट हावजाचेर चडून आख्खे रातभर मिस्टर जोन्स आपलें दिसपटें जिवीत थंय सारतालो आनी सकाळ जातूच परतून आपल्या घरा येतालो. कितलीं वादळ म्हणा येवं, कितले त्रास, कितली गोरमी जावं, कितले कोस ताका पडो, पूण मिस्टर जोन्स केन्नाच रात सोडिनासलो. कित्याक ह्या लायट हावजाचेर चडून कोस काडून आपली म्हातारी पिरायेर पासून तो सदांच ह्या उज्यान हो उजवाड ह्या तारवांक दाखोवन परतून सालामती ती पाव पर्यंत आपलो वेळ थंय सारून उपरांत तो घरा येतालो. एका दिसा खंय ताच्या ल्हान सुपुल्या भुरग्यान ताका विचारलें, बापाय, तूं इतलो जाणटो जालो, म्हातारो जालो, कितलीं वादळ म्हणा मारतात, कितले कोस्ट, थोडी पार फातराचेर चलून वचूंक जाय, उदक मारता, ल्हारां मारतात, कसो तूं शांत आसाय आनी कसो तूं वावुरताय ह्या रातभर ह्या सगळ्या तारवांक समुद्रांत आसलेल्याक परतून ठिकाणार पावंक. आनी तेन्ना हो बापूय आपल्या पुताक म्हणटा, तूं जाणाय ही आख्खी रातभर हांव थंय कित्याक रावतां, पयलीं सुवातेर हांव दिसपटी रातचो मागणी करतां. आय प्रे ओवर डे. हांव तेर्साचे मागणी घेवन आख्खी रातभर सायबी मांयक उलो मारून तिचो आदार घेवन हो उजवाड पावलो ना जावंक. कित्याक ह्या समुद्रान गेल्ली आमचे भाव ही मासळी मारूंक परतून ह्या काडकान ह्या गांवान पावूंक हांव रातभर त्रास काडून तांचे खातीर तुवें हांव ही भिजली हांव चालूच दवरतां आनी हे म्हज्या भावांक ठिकाणार पावयतां. अशेंच खंय हो बापूय सकाळचो पावूंक ना. हें पडून खंय हो पूत गेलो पडोवपाक हे लायट हावजाचेर. तो वयर चडलो आनी वयर ताणें पडयलें. आपलो बापूय खंय थंयसर पडून सोंपलोलो. जेन्ना ताचें मरण जालें तेन्ना ह्या पुतान आपल्या बापायची ल्हानशें उलोवप केलें आनी सांगलें लोकांक, ओ मिस्टर जोन्स म्हजो बापूय, ताणें केन्नाच आपल्याचें चिंतूंक ना. दिसपटी एक रात ताणें सोडूंक ना. कितलोय तो पिडेन आसूं, कितलोय तो कोस्ट ताचेर येवं, कितलोय तो एकसूरपणान ताका भोगूं, कितलोय ताका त्रास पडूं, बट एवरी नायट ही मेड इट अ पॉयंट that he stays there and shows the way to all the ships and the boats. जाणटो जाता जाता मालूय आपल्या बापायचो उजवाड पालोत वेतालो, ताच्या दोळ्याचो उजवाड पालोवतालो, ताच्या आंगाचो उजवाड पालोवतालो, पूण ह्या म्हज्या बापायन केन्नाच ह्या लायट हावजाचो उजवाड पालोवंक दिवंक ना. ताणें परतून सांगलें, हुंय आपल्या बापायचो ह्या जाणटे पिरायेर उजवाड पालोत वेतालो, पूण ह्या म्हज्या बापायन ह्या लायट हावजाचो उजवाड केन्नाच पालोवंक दिवंक ना. पूण ह्या सगळ्या समुद्रान आसलेल्या तारवांक परतून ठिकाणार पावंक तो वावुरलो.
भावा भयणीनो, आदल्या कोरारांत आमी पळयल्यार आमी पळयता देव काळा प्रमाणे कितले आपल्या मोगाच्यांक तो धाडटा आपली इस्रायल पोरजेक सोडूंक. जावं मोजेस, जावं एब्राहम, जावं जेरमाया, आयजाया, जावं जोनस प्रवादी, तरेकवार प्रवादी येतात. तरेकवार ताणें म्हणयाल्लोले ताचे मोगाचे येतात. कितें करूंक? हे इस्रायल पोरजेक सोडूंक. आनी त्या वेळार जेन्ना ते ताचेर विस्वास दवरतात, ताचेर पूर्ण भावार्थ दवरतात, तेन्ना देव तांचे वरवीं आपले इस्रायल पोरजेक सांबाळटा आनी राखता. तांकां म्हणटा भिये नाकात, हांव तुमच्या सांगात आसतलों. मोजेस म्हणटा सायब हांव कसो उलयतलों, आनी देव म्हणटा तुज्या तोंडांतल्यान हांव उलयतलों. जेरमायस म्हणटा सायब हांव इस्रायल पोरजेक कसो न्हीद दितलों, आनी देव म्हणटा भिये नाका, I am going to take care of them. I am going to bring justice. You are my instrument. तू म्हजे हातयार. जोनस प्रवादी म्हणटालो सायबा तूं सांबाळ निनिवेच्या शारांक, म्हाका कित्याक त्रासान घालताय. आनी देव म्हणटा म्हाका तुजी गरज आसा, तूं भिये नाका, बट तुजे वरवीं हांव ह्या शाराक ह्या पातकांतलो सोडयतलो, हांव तांकां नवें जिवीत दितलो, बट आय वॉन्ट यू. आनी हेच सांगून देव आखरेक नव्या कोरारांत आमी पळयता आपल्या पुताक धाडटा हे संवसारान. आपुणूच ह्या संवसारान मनशाच्या पातकां खातीर मरूंक, मनशांक जिवीत दिवंक आनी मनशांक उजवाड दिवंक देव ह्या संवसारान आमचे सांगाता जियेता. बाबा भयणीनो, जेजू 30 आनी 3 वर्सां हे संवसारान जियेलो. आपल्या जिवितान होच उजवाड ताणें सदांच तो दीत गेलो, परजोडायत गेलो. ताणें केन्नाच दुसऱ्यांक दिवपाचो उजवाड पालूंक ना. एवरी डे 33 years Jesus worked to give his father's love and light to the humanity. आनी हेच करून भावा भयणीनो, खुर्सार मोरो पर्यान ताणें हो उजवाड संवसाराक दिलो. आनी आपल्या जिवंतपणा वरवीं सासणाचो उजवाड ताणें आमकां दवरलो. असतो जेजू जाच्या उजवाडान मिस्टर जोन्स आपल्या जिवितान दिसपोटी आपलो उजवाड घोडे पालवतालो, पूण ह्या लायट हावसाचो उजवाड ताणें केन्नाच पालूंक दिवंक ना. तेच भशेन होच उजवाड भावा भयणीनो आयज कितले भाग्योत आमकां दिसतात, आयज कितले यादनीक, कितली मोठवाशी, आयज कितली आमकां लौकीक भाव भयणां हो उजवाड चालूच दवरतात हे पवित्र सभेन. आपल्याचें चिंतिनासतना पूण दुसऱ्याक जिवीत दिवंक वावरतात. आयज असल्या भाव भयणां खातीर देवाक दिन बसुया. आयज असले लायट हावस तांणी बांदून दवरलेले आसात की आमी केन्नाच सांडोना जावंक. आनी आयज शुभ वर्तमान आमकां दुरेकल्याक उगडास करता आनी म्हणटात भिये नाकात, आय एम द लायट हावस, कम टू मी. मनीस घोडे उजवाड पालून भेटले, पूण हो उजवाड सदांच चालू उरतलो. कित्याक हो उजवाड म्हज्या पुतान पेटयल्लो, जेजून पेटयल्लो उजवाड. हे लायट हावस सदांच उरतले. भाव भयणो, हीच रात आयज, हीच रात आमकां सगळ्यांक हेच शिकयता की दरेकले आमी ह्या उजवाडाची भागीदारां. मिस्टर जोन्सा भशेन आमी आमचे न्हय, पूण आमी सदांच दुसऱ्याचे चिंतूंक जाय. आनी जेन्ना आमी दुसऱ्याचे चिंतता तेन्ना भाव भयणो, हे आमच्या जिवितांत तो उजवाड सोंपचो ना, पूण सासणांक दुसऱ्यांक उजवाडाची आमी जातलीं. दुसऱ्यांक उजवाड दाखयतलीं. आमी ताचे मोगाचे दूत, उजवाडाचे दूत आमी जावंक पावतले. तर हे आयचे रातीक हेच देणे आमकां सगळ्यांक मागून घेवया. मिस्टर जोन्सा भशेन आमी हो जेजून आयज घेतलेलो उजवाड केन्नाच आमी तो पालूना जावंक. जावं आमच्या घरान, मे बी इन आवर ओन फॅमिली, आमच्यांनी हो उजवाड सदांच चालू दवरूं जाता. बरी तत्वां दिवन, ताच्या मागण्यांत रावन, ताच्या कुरपेन रावन, ताच्या बेसांवान रावन, आमच्या समुदायान होच उजवाड आमी जेन्ना सांगाता येता, आमी सगळीं एक मनान येता, हो उजवाड आमी चालूच दवरता, तो आमी पालयना. जेन्ना आमच्या वावराचे सुवातेर आमी जेजू खातीर आमी साक्षी जाता, जेजून दिल्लीं बरी तत्वां आमी दुसऱ्याक दिवंक वावरता, तेन्ना हे म्हजे वावराचे सुवातेर हांव हो उजो पालोवंक केन्ना दिना, पूण तो उजो सदांच हांव पेटोवन दवरता. हीच ही रात आयज आमकां हेंच शिकयता. वेर एवर वी मे गो, that we may become the children of light.
भाऊ नायस हेच देणे आमकां दर एकल्याक मागून घेवया की आमी सगळीं काळोखाची न्हय पूण आमी उजवाडाची भुरगीं जावंक आनी जेन्ना उजवाड पयलो म्हज्या काळजान पेटलेलो आसतलो तेन्ना हो उजवाड म्हाका दुसऱ्यांक दिवंक सोंपें जातलें तर मिस्टर जोन्सा भशेन आनी केरी भशेन आमच्या उजवाडाच्या जेजू भशेन या राजा भशेन दुसऱ्यांक आमी वाट जावंक दुसऱ्यांक आमी भरवंसो दिवंक दुसऱ्याचो बावट जागोवंक आयच्या हे रातींत हे शुभ रातींत आमी त्याच जिवन जाल्या जेजू लागीं हे उजवाड दर एकल्याक आमकां मागून घेवया. आतां आमी तिसऱ्या भागान पवित्र स्नानाचो सेवा धर्मान भितर सोदतल्या. उदक तानल्ल्यांक नवें बळ आनी नवो जीव दिता. असलेंच नवें देव जिवीत जेजून आमकां पवित्र स्नाना दिसाक फावो केलां. हें देव जिवीत घेवन आमी नवीं मनशां जाल्या. ह्या उदकाचेर आशिर्वाद घालून तें पवित्र कोर म्हूण याज्ञीक मागणें करतलो. उपरांत ह्याच उदकाचो शिवोर आमचेर पडटलो. भोव मोगाच्या बाबा भयणीनो सगळीं उबी रावया. भोव मोगाच्या बाबा भयणीनो हे जोरींतलो नवो जल्म घेतलोली ती क्रिस्ता सोवें आपल्या आपणायलोल्या भुरग्यांक एकवटचे खातीर ह्या जोरीचेर आपली कृपा दिवय म्हूण आमच्या सर्व पवित्र बापा लागीं नम्रतायेन आमी मागुया. आनी आतां सगळ्या भाग्यवंतां लागीं आनी सगळ्या बऱ्या कृपेच्या मनशां लागीं आमकां ताची कृपा ताचो उजवाड आमकां मागून घेवंक ह्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. आतां आमचो जबाब जातलो आमचे पासत विनोती कोर. भागिवंत माये देवाचे माये आमचे पासत विनोती भागिवंत मी केली आमचे पासत विनोती भागिवंत जीव दुतानो आमचे पासत विनोती भागिवंत जुआव सांदातारा आमचे पासत विनोती भागिवंत जुझे आमचे पासत विनोती भागिवंत पेद्रू आनी पावलू आमचे पासत विनोती भागिवंत आंद्रे आमचे पासत विनोती भागिवंत जुआव आमचे पासत विनोती भागिवंत मारी मागदालेना आमचे पासत विनोती
विनोदी कोर भागिवंत आतानासा आमचे पासत विनोदी कोर भागिवंत बालचिला आमचे पासत विनोदी कोर भागिवंत मार्तिना आमचे पासत विनोदी कोर भागिवंत बेनेडिक्ता आमचे पासत विनोदी कोर भागिवंत फ्रांस्का आणि दुमिगा आमचे पासत विनोदी कोरा भागिवंत फ्रांसिस शावेरा आमचे पासत विनोदी कोर भागिवंत जुआव मारी मिलाने आमचे पासत विनोदी कोर सेनाचे भागिवंत कातारिना आमचे पासत विनोदी कोर अविलाचे भागिवंत तेरेसा आमचे पासत विनोदी कोर भागिवंत अल्फोन्सा आमचे पासत विनोदी कोर भागिवंत जुझेवासा आमचे पासत विनोदी कोर भागिवंत जुआव पावलो दुसऱ्या आमचे पासत विनोदी कोर कोलकाताची भागिवंत तेरेसा आमचे पासत विनोदी कोर देवाच्या सोमे सांता भक्तानो आमचे पासत विनोदी कोरा आतां आमचो जबाब जातलो निवार आमकां सोम्या तुजी दया लागून निवार आमकां सोमिया चोर वायटांतली निवार आमकां सोमिया चोर वादकांतली निवार आमकां सोमिया सासणाच्या मरणांतली निवार आमकां सोमिया तुवें मनशा सोम घेतलोले वरवीं निवार आमकां सोमिया तुज्या मना आनी पुनर्जीवन वर्णा वरवीं निवार आमकां सोमिया पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं निवार आमकां सोमिया क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दुयेन आयक आमकां क्रिस्ता दोयेन आयक आमकां सर्वेस्परा देवा तुज्या ना दिसत्या पदवेन संस्काराच्या खुणा वरवीं तूं विस्मितां करताय आनी हें उदक तुजी रोसना जायत्या जिन्साची पवित्रसानाची कृपा आमकां दाखोवच्याक तूं तयार करताय सर्वेस्परा देवा संवसाराच्या सुरवे सयत पवित्रायेची सकत उदकाक लाभ अशी करूंक तुजो पवित्र आत्मो उदकाचेर वसलो सर्वेस्परा देवा बुट्टेच्या उदकान नव्या जल्माचें रूप तुवें आमकां दाखयलें अशें एकाच आनी त्याच उदकान ओगोणी जिविताचो नाश करून सगळीं जिविताक ओरूम दिलोय सर्वेस्परा देवा आब्रामाचे सोस्तीक तांबड्या दोरयांतल्यान पांय भिजयनासतना उतरून
फारावाच्या गुलामपणांतली तुवें सोडयली अशें ह्या पोरचेक पातकाच्या गुलामपणांतली सुटून नवो जल्म घेतलेल्या उपकार केलोय. सर्वेस्परा देवा, जो हांवें तुज्या पुताक जॉर्दान न्हंयच्या उदकान स्नान दिलें आनी पवित्र आत्म्यान ताका मागलोय, त्या तुज्या पुतान कुर्सार उमकळटना आपल्या कोडवरांतल्या रोगता सयत उदक व्हांवशें केलें आनी आपल्या पुनर्जीवनपणा उपरांत शिसांक ताणें अशी याज्ञा दिली, वचात आनी सगळ्या पोरजांक शिकयात आनी बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी स्नान दियात. तुज्या पवित्र सभेचे दीस घाल आनी स्नान संस्काराची जोर तिका फुटोशी कर. ह्या उदका पवित्र आत्मे वरवीं तुज्या एकल्याच जोणीत पुताची कृपा मेळूं आनी हे परी तुज्या सारक्याचो रोसलोलो आनी सर्व पोरण्या मेडेपणांतलो पवित्र सणान नितोड केल्ल्या मनीस उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्या बालपणाचें जिवीत जोडूंक पावूं. सर्वेस्परा देवा, तुज्या पुता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्याची सगोत ह्या जोरींत व्हरतले भोरतेन देव म्हूण आमी मागता. अशें पवित्र सणा वरवीं जेजू सवे मरून गेल्लीं आनी निकी पिल्लीं सगळीं तुजे सवे जिविताक उठूं. तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. उदकाच्या जोरीनो सर्वेस्पराक वाखणात, वयर काडात ताचें नांव, सासणांक ताका पोरकुंडात. भावा भयणीनो, पेटलेल्यो वाती आमच्या हातान धरून आमचो बावाट आतां आमी जिवो करुया. सैतानाक आमी फाट कोत्ता म्हूण आमी सोबे माजार सांगून दिता आनी दुसरे वाटेन बापाचेर, पुताचेर आनी पवित्र आत्म्याचेर आमचो बावाट तिरायता. होच जावन दी आमचो जबाब. मागता सगळ्या लागीं वाती पेटो. मोगाच्या बाबा भयणीनो, पास्काच्या गुटा वरवीं क्रिस्त सांगाता नवी जिणेची चाल आमी दवरचे खातीर ताच्या सांगाता पवित्र सणान आमकां निकिपिल्यान ते पासत प्राचीत काळाची दडवण आमी पाळल्या उपरांत आमच्या पवित्र सणाच्या सोमयार सैतानाक आनी ताच्या कामाक पाठ करूंक आनी कातोलीक पवित्र सभेन देवाची सेवा चाकरी करूंक उतर दिवन केल्ल्यो बासावण्यो आमी आतां नव्यान करुया. देखून सगळ्या काळजान उचारून सांगात. देवाची स्वतंत्रताय भुरगीं कशी जेवचे खातीर पातकाक तुमी पाठ करतात. होय, हांव पाठ करता. पातकाची गुलामां तुमी जावच्याक खोटेपणाच्या फुसलोवण्यांक तुमी पाठ करतात. होय, हांव पाठ करता. सैतानांक, पातकाच्या बापायक आनी कुंवराक तुमी पाठ करतात. होय, हांव पाठ करता. सर्पवेदार देव बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक तुमी सत मानतात. होय, हांव सत मानता. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आंकवार मरितायन जल्मलो
ताणें कोस मोरोस सोंसलें, ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो, त्या बापाच्या उजव्याक बसला आनी त्या आमच्या सोमयाक तुमी सत मानतात. होय हांव सत मानता. पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भक्ताचो एकतार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें पुनर्जीवनपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सत मानतात. होय हांव सत मानता. तर आतां आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म दिला आनी पातकाचें भोगसणें आमकां दिला. तो सर पळवेदार देव, आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताचो बाप, आमा समेस्तांक सासणाच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळूंक जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. भावा भयणींनो, आमच्या पवित्र स्नानाच्यो बासावण्यो आमी नवसोल्ल्यात. आमचें जिवीत देवाक मानता ते भाशेन जिवंक यादनीक नव्या पवित्र उदकाचो शिवोर आमचेर मारतलो. आमी गीत गायतले, वाव वाव जिव्या उदका. गीत आमी गावया. L8 वाव वाव जिव्या उदका, पेज 147. L8. सगळीं आमी वातयो पालोवच्यो. सगळीं बसूया. आमची मागणी हे वेळार बापाक उबारूंक सगळीं उबी रावन हे वेळार आमची मागणी मारीक फुडें घालून जेवण जाल्या जेजू वरवीं बापाक आमी आमचें दान उबारुया. म्हणटोच वचून सगळ्या राष्ट्रांक म्हजें शीस कोरात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां स्नान दियात. आमच्या पाप सायबान, बेस्पांनी आनी पाद्रींनी जेजू पुनर्जीवन जाला आनी आमचें मोदें हाजीर आसा
हें सोत कुशालकायेन पोरगोटूंक आनी निराशी जालोल्या मुनिस्कुलाक बोरवसाचें कीर्न फांकोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा दयाळ बापा मागणे ऐकून घे ऐकून घे. शांती कोरतात ती सुभागी देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कृपा घेवन संवसारांत शांती आनी संवस्काय हाडूंक आनी पोरचेक बऱ्याक पडटात तसले कायदे निर्माण करून तांचें जिवीत बोरवशान भरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा दयाळ बापा मागणे ऐकून घे ऐकून घे. सोगलीं तुमी कोश्ट करतात आनी अजाच्या बारा काला आसात तीं मोजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. जीं कोण गोरीब दुबलीं पिडेस्त एकसुरीं आसात भिरांतीन निराशीपणान दुखी कोंतीन कोश्टांत जियेतात तांणी आपल्या जिवितांत पुनर्जीवन जेजूच्या आसण्या वरवीं बोल शांती आनी कुशलकाय अणभवूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा दयाळ बापा मागणे ऐकून घे ऐकून घे. एकामेकाचो मोग करशात जाल्यार हाचे वयल्यान तुमी मोजे शीस म्हूण सगल्या मनशांक कळटलें. पुनर्जीवन जेजूची गवाय आमी आमच्या गोराब्यांत समुदायांत फिरगोजेंत वावराच्या जाग्यार आनी समाजांत आमच्या मोगाच्या कोरण्या वरवीं जेजूक आमी गवाय दिवंक आनी निराशीपणांत सांपडलोल्यांक बोरवोसो दिवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा दयाळ बापा मागणे ऐकून घे ऐकून घे. स्वर्गीच्या मोड बापा ही आमची मागणी आमी तुका उबारल्यान ती स्विकार कर आनी आमकां सगळ्यांक तुज्या पुता भाशेन उजवाडाची आमकां फोलेर कर आनी दुसऱ्यांक बोरवासो दाखयतली वाट सोदून काडूंक आनी सासणाच्या जिविताक पावूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. दिनवासनेच्या बलिदानाचो सेवादोर मोगाच्या भावा भयणीनू हे पास्काचे जागरणाचो माज आनी शेवट म्हणल्यार पवित्र जेवण. सेवा धर्माच्या ह्या चवथ्या भागान जेजूचे श्रेश्ठ बलिदान आमी अनुभवतल्या आनी शेकी ताच्या पवित्र जेवणांत वांटो घेतल्या. जिवन जेजू आतां उंड्याच्या आनी सोऱ्याच्या रुपान हे वेदीचेर येतलो आनी आपले मांस आनी रगत आमकां दितलो. तर कुशालकायेन भरून देवाक दिनवासून
आयच्या दिसा आमचे नवसरलेल्या जिविताची भेट बापाक करूया. गीत आमी गावया C2 आमची पोळे वर्धाना पेज 28 C2. सगळी उभी राहूया. मोच्या पुरबायच्या बाबा भुणीनो हे मोचे आनी तुमचें बलिदान सर्पविदार दियो बापाक मानता तसलें जामून मागात. हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आपल्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा बलिदानाचे हे भेटोनी सवे तुझे लोकांची मागणी स्वीकार कर. अशें पास्काच्या गुटा वरवीं सुरू जालां तें तुजे पदवेन आमकां सासणाच्या जिविताचें वखद जायशें कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. तुमची काळजा ओ बारा आमी ती सर्वेस्पोराक उबारना. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा सर्व कडेन तुका वाखाडूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या रातीक तुजे मोहिमेची अदीक व्हरत्या दबाज्यान आमी किर्ती करची, कित्याक क्रिस्त जालो आमची पास्काची बोली. तोच तो खरो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन परतें नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोसाच्या नादार सगळो लोक सगळो संवसार उलासता तुजे मुखार. तशेंच सर्गीचे सर पदवेन आनी देवदूताचो दोलबार तुजे वाखणणीचें गीत गावन थांबोनासतना गायतात. Povit, 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 Domnul सर्वेस पोर्तू, स्वर्गानी संसार ओल्या तुझ्या वैभवान, होसाना उच्च स्वर्गे, सर्वेस पोराचे
सर्वेस्परा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. कोस मरून सोसूंक आपकुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वचून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी समेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवी आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत. पातकाचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो सोम्या तुझे मरण आमी समोरता आणि तू परत येसोर तुझे पुनर्जीवन पण पोरगोटा. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मोन्नाच्या पुनर्जीवनपणाच्या उगडासक तुका जिविताचो उंडो आनी सरमणची काल्स भेटयता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें. देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतलोले आमकां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कालतेकायेन मागता. सर्वेस्परा आखी पृथ्वीचे विस्तारलोले तुझी पोई सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या भाग्यवंत बापा आनी फिलीप नेरेन शिमा आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या संस्कार निगोतेल्या बराबर तिका प्रतिमोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाचो बरवशान अंतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणींचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन अंतरलोल्यां समेस सांग. तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आमकार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पती, भाग्यवंत दोनदूतां आनी सौर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या सांता भक्तां बराबर ससनाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांचे सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोरपोद्वेदार बापा सर्व मान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सदमंडळाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थोन सगळ्या भावतान आनी उजवाडान भरून हे वेळार बापाक आमी उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां काळीत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार.
सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस की आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणारा जेजू क्रिस्त चेण्याक आमी बोर भाशेन ओत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकलींनी सोर पातकांनी सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान आनी उजवाडान सांबाळ तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सुमेत शांती ताचो बोरबासो आनी उजवाड सोरांकाल तुमचे हे राती सोवे आसूं कुशालकायेन एकामेकाक वेंग मारून हात दिवन जाता जाल्यार आमीच जेजूची जिवन जाल्यार जेजूची शांती ताचो मोग एकामेकाक वांटुया देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटोले आमची काकलूत कोर देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटोले आमची काकलूत ओस्तो जीवन जालो जेजू ओस्तो लायट हाऊस ताचो उजवाड केन्नाच पालो ना आपल्या जिवनपणा वरवीं सासणाच्या उजवाडाच्या भागीदारां ताणें आमकां केलीं नव्यान आपल्या बापाच्या वेंगेन ताणें आमकां एकठायलीं ओस्तो जेजू सदांच आमकां राखता सांबाळटा आमकां वाट दाखयता आमकां निराशी जातात कोश्टवता तेन्ना आमकां बोरबासू जाता ह्याच जेजू कांयच ह्याच उजवाडाक बगूंक आयलीं ती सगळीं आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली सासणेच्या जिविताक जेजूक आमच्या काळजांनी घेताना गीत आमी गावया D43 तुका आमची गरज पेज 71 D43.
Jesus sorvondara tuklik zoshesane Toshe amitoka Tuka amchigoro Jesus sorvondara tuklik zoshesane Toshe amitoka Tuka amchigoro Jesus sorvondara tuklik zoshesane Toshe amituka Tuka amchigoro Jesus sorvondara tuklik zoshesane Toshe amituka प्रार्थूया. सर्वेस्परा पास्काच्या संस्कारा वरवीं तुवें आमकां आयज सगळ्यांक दादोशी केल्यान आतां तुज्या प्रितीमोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां भर
आनी पुरी एका मौनाची आनी एका काळजाची आमी जाय शिकोर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं चे बसूया. आयज सकाळी 21 मीस आसतले 8 वाजता. सोमारा 10:30 वाजता घोटण्याक वाड्याचो अंतोन वाज हाचे इंतेर जातले. येते त्या आयतारा पयले मिसाची मांडावळ करूं SSVP. दुसरे मीस 8 वाजता माडे. गेल्या आयतारा मिसाचेर जाल्लें दान 26,400. रोमकारां बरयल्या चिटीन आवसोर 8:11 देवाचें उतर आमकां अशें म्हणटा. जाणें जेजूक मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केला तसो आत्मो तुमचे सोवें तिकान करून आसा. तोसो देव आमची विनाशी कूड नव्यान जिवंत करतलो आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची पयलीं उतरां शांती तुमचे सोवें आसूं. आल्तारीर याज्ञिका सोवें पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो आशिर्वाद आनी पुरबी तुमकां सगळ्यांक मागता. आयज आमचे मदें आसात फादर जॉर्ज फर्नांडीस DC LA डायसिस सेंटर फॉर लेइटी आनी मालकन तो लायव्ह टेलिकास्ट करता. तांकां तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या सुमनान पिडेस्तां कम्युनियन ब्रेस्तारा आनी शुक्रारा गौरवेजमेंतां सोमारा सांजेर 4 सुरू जातलीं. आनी हाची लिस्ट हे पुरी आसा. PPCच्या वांगड्यांक ती धाडल्या. सोमारा पालकुटा आनी देसो नायक, मंगळारा देमो नायक, बिरो नायक, चंदो नायक, बुधवारा सांबाटी आनी बाटी, ब्रेस्तारा माडे, गुल्लोय आनी गोटो नायक आनी शुक्रारा कांदेलें उदगेलें. सांगातास एक सेन्सस फॉर्म तुमकां दितलें तें आमकां डायसिसन डिरेक्टली अपडेट करपाक आसा. तांकां तें दिवपाक आसा. देखून तें फॉर्म तुमी भरचें आनी तुमच्या PPCच्या वांगड्यांक दिवचें. अजमेन होली वॉटर सकाळीं 9 ते 10 वांटतलीं. तुमी बॉटल घेवन येवपाची. सकाळीं 9 ते 10. प्राचीन काळार आनी पवित्र सोतोळ्यान आमी सांगाता पवित्र कार्यावळी मांडून हाडलेल्यो. तुमकां सगळ्यांक हांव आभारी. दिनवास आमच्या डॉमिनिकन कम्युनिटी, प्रेजेंटेशन सिस्टर्स, पिलार सिस्टर्स, आमचो साकिस्तांव अंजू अल्मेदा, ऑल्टर बॉयज वेन आनी ऑजवीन वास तांणी आमकां कुर्सा वाटेक वाहन, सावंड सिस्टम आनी फॅनां दिल्यान. निमाण्या ब्रेस्ताराचे उंडे दिल्यात. जिम गुम्स तशेंच आमच्या तरणाट्यांक कुर्साची वाट, वाड्याची कुर्सा वाट, तशेंच निमाण्या शुक्राराची कुर्साची वाट तांणी केल्या. पुरसांव वाक आदार दिला. आल्तार डेकोरेट करपाक पुनर्जीवनपणाची दाखोवत तांणी दाखोवन दिला. ह्या तरणाट्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. सांगातास आतां मीस जाल्या उपरांत तरणाट्या लागीं मागता फाल्यां सकाळींच्या मिसाक, आयज सकाळींच्या मिसाक तयारी करपाक थोडो वेळ रावची. हांव देव बरें करूं म्हणटा. मॉडरेटर लिओनी एस्कोस, PPC सगळ्या संस्थाच्या वांगड्यांक, व्हॉलंटियर्स, रिडर्स, ट्राफीक ती सांबाळल्या. आनी दुसरे दिवची जबाबदारी तुमी बरे भशेन मोगान केल्या. देव बरें करूं आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचे सोवें आसूं. आमकां बऱ्या देखपीन
वॉटर बॉटल्स दिल्या तशेंच आनी एकल्यान आमकां 12 केप्स दिल्या तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. जायत्यांनी आमकां जायते भाशेन आदार दिला. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो आशिर्वाद आनी शांती तुमचे सवय आसूं. आनी कोणाक उरलां? कोहेराक. ओके, सो कोहेराची तुमी सोयतात. भुरगीं आसात, तरणाटीं आसात, तशींच व्हडांय आसात. देवान दिल्लो तो देवान तांकां एक देणें दिलां आनी तें देणें गायना वरवीं देवाक तीं दिन वाजतात. आमी सगल्यांनी तांकां ताळयो दिवन तांकां आमची देव बरें करूं म्हणची उतरां म्हणजे सगळीं आमी तांकां ताळे दिवया. बरे भाशेन तांणी ह्या दिसांनी तोयराय केल्या आनी आमकां मागूंक आदार दिला. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. आयज कुशालकायेचो दीस. मिसातोस एकामेकाक विश कोरया, पास्काची परबी दिवया. सांगाताच इस्टर केक आनी कॉफी आसतली तो तुमचे लागीं मागता. सगल्यांनी थोडो वेळ सांगाता मेळून मिसाच्या उपरांत एकामेका विश करून एकामेकाक पास्कांची परबी दिवया. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो आशिर्वाद आनी शांती तुमचे सवय सदां आसूं. थँक यू अँड गॉड ब्लेस यू. आयची जागरणाची रात तुमचे खातीर समोर ओपूंक हांव पादविकाराक दिनवासतां. ताणें म्हाका आमंत्रण दिल्ल्या पासत देवान ताचेर आनी ताच्या मुणयारपणाचेर ह्या व्हडली फिरगोजेन आपलो आशिर्वाद घालूं आनी मोगाचो यादनीक जावन आपली पोरजेची उजवाडान बोललोली बोरमाशान बोललोली सेवा तो करूंक पावूं. तेच भशेन आमचें TFRCC चॅनल द फेथफूल रायझींग क्रिश्चन कम्युनिटी हें चॅनल वावुरता 2-3 वर्सां जालीं अंडर चॅरिटेबल ट्रस्ट आनी जायते बरो वावर जावं आत्मीक वावर फुडें व्हरतात. अदी करून मरणाची रितीक आमचें चॅनल ऑनलायन स्ट्रिमींग करता लायव्ह. आनी तेच भशेन कसलोय आत्मीक समारोप फिरगोजांनी आमी जातना त्या पासत हांव मेलकनाकूय दिनवासतां. तांणी येवन खाशा हें स्ट्रीम लायन केलें लायव्ह आमचे पवित्र सभेन आनी इवनिंगूय हें रेकॉर्डींग तुमकां सगळ्यांक फावो जातलें. तेच भशेन हांव दिनवासतां. तुमी आमकां आदार सहकार दिल्ल्या पासत देवान तुमचेर पास्काचे परबेक सुबा आशिर्वाद घालूं, सगळ्यांक बरी भलायकी दिवं आनी आमकां उजवाडाची मनशां करूं म्हूण हांव ही म्हजी मागणी तुमकां ह्या आशिर्वादांतल्यान बापाक उबारता. सगळीं उबी रावून हे वेळार देवाच्या आशिर्वादाक जिवन जाल्ल्या जेजूचो आशिर्वादाक आमी तयार जावया. सर्वेस्पोर तुमचे ही सवय आसूं. आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो आमी बागोवया. जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या दोबाजीक परबे दिसाक सर पवित्र देव बाप तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी दयाळपणीन सगळ्या पातकांतली तुमकां निवारूं. आमेन. आपल्या एकल्या जोडीत पुताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं तुमकां सासणाचें जिवीत नव्यान दिता तो अमोरपणाच्या इनामान तुमकां भरूं. आमेन. जेजूच्या कोश्टा मरणाचो काळ सोंपतोच संतोश भरीत काळजांनी ताचें पुनर्जीवनपण तुमी समोर ओपतात. उतरां व्हरत्या आनोदान सासणाचे परबेंत तुमी सगळीं वांटो घेवंक पावूं. आमेन. आनी सर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या भुरग्यां बाळांचेर वावर धंद्याचेर देवान मारी वरवीं आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. जेजू जिवन जाला. आमी सगळीं ह्या जेजूच्या जिवनपणांत वांटो घेवन वचूया. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. आतां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक आमी मान करून पुरसांव आसतलो आनी पुरसांवाची रिती बरी आसतली. पयलें कुरीस आनी ताचे सांगता 2 आल्तार भुरगे वाती घेवन वयतल्यो आनी उपरांत आमी सांगता पुरसांवार येतलो. उपरांत आमी निमाणे ब्लेसिड सॅक्रमेंट
पवित्र जेजूक घेवन पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक घेवन पुरुशां माग आमी जेजूक मान करुया आनी ह्या पुरुशां सांगात आमी जेजूचो आशिर्वाद आमचेर आनी आमच्या घराब्याचेर पडो म्हणून मागया. गीत आमी गावया R30 प्रभू जेजू पेज 192 R30.
काळी प्रितूम बोरलोय मोसोड कोरता तुझे प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू सूर्या दोंगान फुलतात मोंगे फुला तुझ्या मोगान पेटतात आमची काळजां सस्नाक गाजोन आमची आर्गां दितात प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू तुका महिमा तुका आर्गां वंदू निरंतरी तुका आमचे कीर्तन उपकार आठवण करता आमी गायन प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू
प्रार्थुया. देवा एका ओजापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मोनाचो उगडास घडोवन दवरलाय. तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूं आनी ह्या वरवीं थांबून आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर म्हूण मागता. तुजो जेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. जेजूचो जीवन जाल्ल्या आशिर्वाद घेवंक आमी आमचे मानू मागुया. आमचेर आख्या आमच्या व्हडलीच्या दर फिरगोसकारांचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमचे भुरग्यां बाळांचेर, आमच्या तरणाट्यांचेर, आमच्या वाडलोल्यांचेर, लग्न जालोल्यांचेर, कश्टावतल्यांचेर, पिडेंत आसुल्यांचेर, आमच्या गरीब दुबड्यांचेर, सगळीं आमची पिडेंत आसात, कोस सोंसतात तांचेर, जावं भायले पोड्डेसन आसात, जावं तारवार आसात, जावं धंदो चलयतात, आमचेर पाद्रीचेर, आमचे माद्री भयणीचेर, आमचे ब्रादर्स, सगळे आमचेर, आमच्या आख्खी पवित्र सभेचेर, हे आमच्या संवसाराचेर सगळीं वायट झुजां मोडां थांबूंक, शांती सहजकाय उत्पन्न जावंक ह्याच जिवन जेजूचो आशिर्वाद आमी घेवया. गीत आमी गावया. K6 मरणांतलो जिवन जालो, पेज 141. Jesus,
जीवन जालो सोय 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 फोंडांतलो हो जेजूस जालो सोय 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 मोरगांतलो हो जीवन जालो सोय 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 फोंडांतलो हो जेजूस जालो